बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे. आमेन. आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सवे असो. मोगाच्यानो, क्रिस्त येण्याच्या काळाची दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमचे खातीर एक कुटुंब जावन आमी हांगा सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमची पत्की जिणी बदलून नवी जिणी जियोंक आमकां उलो दिता. जेजू आमच्या काळजांत येता आसतना तो आमचे थंय नितळ आनी परिवर्तन जाल्लें काळीज पळोवंक आशेता. देखून ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आत्मीक रितीन खरी तयाराय करूंक जेजूची मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. भाव भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या आल्तारीर येवच्या आनी उपरांत आमच्या काळजांनी येवच्या जेजूची वाट आमी तयार करया. आमची काळजां मनां नितळ करया. देवा लागीं पेल्या लागीं बक्षणे मागया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयती जावया. हांव पातकी सत्परिदार देवा आणि तुमकां भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगतां. मनाची दोन तोंडां तुसरून वायट आदार आणि बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संपवर मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. ससनाच्या आनी काकुळदरा देवा, तुज्या पुताक आमी दाबादाबी मेळोवंक वेता. संवसारी करण्यो आमचे वाटेर अडकळ जायना जावच्याक सर्गींचे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप. जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उब जातली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळयो न्यायनीत करचो ना. लोकांचे आयकोन तो परमाण मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविका खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराच्या बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वोंटाच्या श्वासान नश्टांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पाटो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कामार बांद. सुणे वागड शेळये सांगाता जियेतली आनी बोकडे पील चिट्या वागाच्या कुशीक आड पडतलो. वासरू आनी शिव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टागतींत आसतली.
आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतलीं. शिव बैला भशेन तण खातलो. दुदाचें बाळशें सर्पाच्या बिळाचेर खेळटलें. ल्हान भुरगे आग्याच्या बिळांत हात घालतले. म्हज्या आख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरोन येतली. त्या दिसा जेस्सेचें पाळ सगळ्या राष्ट्रांक कुणा कशी उबें रावतलें. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतलीं आनी ताचें घर मायमेवोन जातलें. देवाचें उतार हें. देवाचे उद्गार. ताच्या दिसांनी नीत विस्तार केली आनी संपूर्ण शांती वाचतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तार केली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सर्वेस्परा रायाक तुझ्या न्यायनीत शिकोवन दी. राय कुवार जावन आसलेल्या ताका तुझे नितीवन पोन वांटून दी. तो न्यायनितीन तुझे परजेची मनसुबी करतलो आनी तुझ्या दुबळ्याक नीत कन्न दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तार केली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. संसरासर ताची शांती बाळतली. दर्या तावन दर्या पर्यान न्हंयचे तडी तावन भुमी सकनसो पर्यान चलतली ताची राजवडकी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तार केली आनी संपूर्ण शांती वसतली. कित्याक उलो मारतल्या गरीबांक आदार नातलेल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दुर्गतीच्यांक आनी दुर्बळ्यांक तो दया दाखयतलो आनी निराधाऱ्यांचो तो जीव वाचतलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तार केली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तार केली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सांत पावलून रोमांकाराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाल्ल्यो संगती आमकां शिकवण दिवचे खातीर बरोवन घाल्यात. तांणी दिल्ले सोंसणिकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. हे सोंसणिकायेचें आनी उत्तेजनाचें मूळ जावन आशिल्लो देव तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जियेशें तुमकां एका मनाची करूं. हाचे वरवीं एकच काळजाण आनी एकच ताळ्यान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी समेस्त वाखाणूंक पावतल्यात. तर क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर मायपासान लागीं घेतलेले बरी तुमी एकामेकांतय माया मोगान चलात. आपूण विश्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो बसवण्यो जारी कर. क्रिस्ताक जुदेवांचो सेवा कर नमी हारलो म्हूण हांव धैर्यान सांगतां. हेर जातीचो लोक आपणाक देवान दाखयलेले काकुलती खातीर ताका महिमा दिता. कित्याक पवित्र पुस्तकी अशें म्हळां, ह्या पासत हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका नावाडटलो आनी तुज्या नांवाची कीर्त गायतलो.
देवाचें उतार हें देवाची वडूक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस परस सोमारोक तयार करा, ताच्यो वाटो नीट करा. सगळे मनशाकुल देवाचे तारण देखतले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमच्या सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी स्नान दातार जुवांव जुदेयाच्या अरण्यान दिश्टी पडलो आनी अशें प्रसंग करी लागलो. तुमची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. ताचेच विशयांत तें इजाया प्रवाद्यान सांगलें, अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. जुवांव खऱ्या लोवेचे वस्तूर न्हेसुल्लो आनी ताणें पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदुल्लो. देंपे आनी रानमोव ताचें खाण तवळ जेरुसलेम शारांतलो, जुदेयाच्या आख्या प्रांतांतलो आनी जॉर्दान न्हंय बगलेच्या सर बैलांतलो लोक ताचे सरशीन वेतालो आनी आपली पातकां उसारन योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतालो. फारिजेव आनी साधुसेवा मदले सबार जण स्नान घेवंक आपणा सरशीर येताले तें पळोवन जुवांवन तांकां म्हळें, हत आग्याच्या पिलानो, येवंक आसच्या त्या क्रोधांतावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिली? तर तुमची पातकी जिणी बदल्ल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा. आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगता, ह्याच फातरांत हांव न्हू अब्राहमाक संतन उत्पन्न करची देवाक सामर्थ्य आसा. इतल्या भितरच रुखांच्या मुळाक कुराड दवरून जाल्या देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. देवा थंय तुमच्याच पाटी परतुण्याचो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकांत स्नान दितां. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बळिश्ट, ताच्या पांयांच्यो वाणो व्हावंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें आतां हातान धरलां आनी आपली धानी तो आसडून नितळ करतलो. आपलो गोव तो तुपांनी भरतलो, पूण पोल केदींस पालवाना तसल्या उज्यांत घालन लासतलो. देवाचे उतार हे वाकणी तुका ख्रिस्त. जेजू क्रिस्त तें बो मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयचो नॅटवर्काचो आनी सिग्नलांचो काळ. चिक्केशे गुंडये सुवातेन गेल्यार, हडले सुवातेन गेल्यार फोन करूंक जायना, नेटवर्क ना, सिग्नल ना. ह्या गरजे भितर आमी पळोवंक जाल्यार दोळ्यांक दिसनात कितलेशीं सिग्नलां आनी नेटवर्क हांगासर आसात वाऱ्यार आमकां कळनात. कित्याक आमच्या हर एकल्याच्या बोल्सांत ह्या पर्सांत मोबायल फोनां आसात. कितले सिग्नलां आसात, कितले नेटवर्क आसात, तितले ताळे ह्या इगर्जे भितर आसात आनी हे भोव गण्य जावन आसात. आमच्या चारीय कुशींनी ही सिग्नलां आसात, ताळे आसात. आमी भायर वचों जाल्यार रस्त्यार, मार्केटीक, ह्या मैदानार
हो आमच्या दिसपडत्या जिणेंत सबार ताळे आमकां आयकोंक मेळटात. थोड्यांक असले ताळे आयकोंक मेळटात, पत्र्या बारशी येतात, फादर दुसऱ्या कुडांत कोणी उलयले बरी जाता, येवन इल्याक मनशाणाया ती वेगळी गजाल. हे ताळे आमकां आयकोंक मेळटात खंयचे? जायरातांचे, माध्यमांचे, टीव्ही पेपरांचे. हे तेल वापरा, हो साबू वापरा, हो कॉस्मेटीक वापरा, तुमची कात फिल्म एक्टर्सां बरी आनी फामाद मनशां बरी परजळटली. ताळे आयकतात आनी सबार ह्या ताळ्यांक पडटात. जायराताचो विशय असो आसा खंय आमकां युनिवर्सिटींत जायराता विशयान शिकतना सांगताले. एक ताळो आयकतना पयलें गुमान दिना, दुसरे पटी चिक्केशे आयकतात, तिसरे पटी कांय म्हणी आसात कोण ना म्हूण चिंतात, चवथे पटी वय कालेंगी आसले बरी दिसता, पंचवे पटी कांय फायद्याक पडात, सवे पटी सातवे पटी आठवे पटी धावे पटी आयकतना वय म्हाकाच जावन केल्लें तें म्हजे खातीरच वचून ती वस्त काण घेतात. 11वे-12वे फावटी शेजारचे कडेन सांगतात ही वस्त बरी हा काण घे तुवें. थंय ताळो ह्या एडवर्टीजमेंट आसलें, आमीन तें एडवर्टीजमेंट जालें हांव निमाणें. हे सर्व ताळे आसात आनी तुमी मात्र न्ही. हांवें म्हजी जिणी पळयल्यार हांव ही सबार फावटी असले एडवर्टीजमेंटाक बली जालां, ह्या ताळ्यांक बली जालां. असले सबार ताळे आयकतात. आमच्या संवसारार आनी थोडे ताळे आयकतात. तुमकां दूख बेजाराय पयस करूंक जाय, हांगासर आसा वोकात. पयलीं तांबडो बोर्ड म्हणटाले, आतां बार एंड रेस्टॉरंट, वायन स्टोर, ड्रग्स आनी कितें. हांगा वसा तुमची दूख बेजाराय आनी कितें सगळें नपयस जातलें. कोणगी एकलो तरणाटो असोच जायते पियेल्लो, ताचे कडेन विचारलें कित्याक रे पियेलाय? काल इंडिया विन जालें, संतोशान पियेलो. ती पोरी एक दीस पियेल्लो इंडिया चलवाल्या वेळार त्या दाडा दुकान पियेलो. दूख आसल्यारय संतोश आसल्यारय दोनी वोकात ड्रग्स या आमाल या ह्यो संगती. हे सर्व आमकां संवसारान दिवचे ताळे. अशें करा आनी तुमची जिणी बरी जातली. आनी सबार आमी त्या ताळ्यांक पडटा. भाव भयणीनो, हे वॉयसस आसात हाचे विशयान जागृत रावाजे. आज एक ताळो हांगासर आयकता वांजेलांत जुवांव बाप्तिस्ताचो. एक प्रवादी, एक ताळो आनी ताचो संदेश ह्या विशयान आमी मटव्यान नियाळ करया. हो ताळो आमकां एकच संदेश दिता मोगाळ भाव भयणीनो. आयच्या दिसा क्रिस्त येण्याच्या काळाच्या दुसऱ्या आयतारा तुमचें पाताक रडा, देवाचें राज लागीं पावलां. तितलेंच. तुमचें पाताक रडा, देवाचें राज लागीं पावलां. देवाचें राज कोण? जेजू क्रिस्त. पयल्यान पयलें देवाचें राज म्हणल्या शब्दाचो अर्थ जेजू क्रिस्त. तो लागीं पावला, येवचार जालो, दारवाट्यार आसा. तयार करा, तुमची पातकां रडा. ह्या प्रवादी विशयी आमी थोडो नियाळ करया. इस्रायेलांत जुदेवांक लगभग 400 वर्सां मुसर प्रवादी नातले. 400 वर्सां जावन प्रवादी नातले. प्रवादीचे उतरां आयकोंक तांचे कान आशेताले जावयेत, पूण कांयच आयकोंक मेळनातलें. 400 वर्सां उपरांत जालो प्रवादी जुवांव बाप्तिस्त, ह्या स्नानीक जुवांव. आनी हो प्रवादी कितें सांगूंक आयिल्लो? लोकांन बरें कान फुलोवन चिंतली, संदेश आयकोंक ते आशिल्ले, पूण ह्या प्रवादीची उतरां कितें आसलीं? भोव कठीण. हेच तुमी आज्ञाच्या पिलानो. हांव हांगा सेरमांव दिताना तुमकां सांगात जाल्यार, आनी हे पटी आज कोणाचो सेरमांव फादर चेतन की आज येना, येवच्या आयतार येता म्हण सुकयतात तुमी. एका प्रवादीची उतरां 400 वर्सां उपरांत प्रवादीची उतरां येवंक आसा. त्या अनवरातावन बाचाव जावयेत म्हण तुमकां कोणें सांगलें? तुमी आज्ञाच्या पिलानो. असलो संदेश हो प्रवादी दिता. ह्या प्रवादी विशयांत 1-2 संगती आमी पळोवया. कसले जावन आसलो ताचो संदेश, कसलो जावन आसलो ताचो ताळो. ह्या ताळ्याक कितल्या जाणांनी गुमान दिलें, कितल्या जाणांनी खान दिलें. हो ताळो जावन आसलो वस्तुनिश्ठ उलोवचो, पॉयंट ब्लँक उलोवचो.
नीट उलोवचो अरावंड द बुश या गुंडावन साकरीचे मेल सारोवन उलोवचो ताळो न्ही वो नीट आसले आसा तशें उलोवचो ताळो. 3 क्षेत्रांनी वो उलयलो. पयलें स्नानीक जुवां उलयलो. रायाक ताणें खंडन केलें. हेरोद राय आपल्या भावाच्या बायलेक दवरून काणवो नासलो. उरले राया विशयान सांगचें नाका, तोंड दामून रावया. स्नानीक जुवां म्हणलो तूं कितें कर नासाय तें सूख, तुज्या भावाच्या बायलेक दवरून काणवोचें सूख. आनी तो नीट उलयलो. कोणाक? सरकाराकच ताणें टक्कर दिलो. या ताका विरोध केलो, टिका केली. भियोन रावलो ना. वो जावन आसा खरो ताळो. दुसरें साधू सेव आनी फारिसेव जे याजकी वर्गाचे जावन आसले, जे देवाळाची उस्तवारी पळोवचे, ते लागीं येताना तो म्हणलो तुमी आग्याच्या पिलानो, कोणें सांगलें तुमी बाचाव जावयेत म्हणून ह्या येवंक आसच्या अनवरात न्हू. जुदेयांत मरुभूंय आसली. मरुभूंयत ल्हान ल्हान जडां वाडटालीं. थोडे फावटी अकस्मात रितीर ह्या रानाक ह्या मरुभूंयच्या जडांक उजो लागतालो. आनी तुमकां कळीत आसा ह्या दिसांनी करड सुकल्यार ताका एक काडी वण दिल्यार तो पालवोंक सगळो जीव दिवचे पडटा. पालवोंचे भितर तो 2 किलोमिटर वचून पावता करड. ह्या मरुभूंयत तशेंच जातालें. उजो लागले तक्षण असो पासारतालो की थंयसर आसल्यो ल्हान ल्हान जिवी कसल्यो आग्यो दिवड या आमी कितें म्हणटा इसू ह्यो पुरो सुकोवन धांवताल्यो. जोआन बाप्तिस्त इतले दीस हांगासर सांगता ह्या उज्यांत न्हू नितळ करच्या उज्यांत बाचाव जावयेत म्हूण कोणें तुमकां सांगलें? आतां धांवन आयल्यात हांगा तुमी स्नान घेवंक. ह्या धार्मीक मुखेल्यांक ताणें सोडलें ना. तांकां टिका केली, तांचें खंडन केलें. तिसरें तो साद्या लोकांक समेत म्हणलो वेळ लागीं पावला, देवाचें राज लागीं पावला. साद्या लोकांक न्हिदोवन पडिल्लो लोक तांची टिका केली. न्हिदोवन पडनाकात, कित्याक वेळ भरती जाला आनी वेळ ना. वेळ जायतो आसा. आमी दीस येत आनी सुमार वेळ राख येत. तुमी आमचोरची गरज ना. फाल्यां करया, परवां करया असल्या ताळ्यांक सांपडनाकात. वेळ लागीं पावला, भरती जाला. चडवणदार दारार राखून आसा. भाव भयणीनो असलो ताळो जावन आसलो त्या प्रवादीचो आसले आसा तशें सांगचें. आनी ताचें अंत्य कशें जालें म्हूण आमकां कळीत आसा. ताची तकली कापली, ताका लागाड काडलो. तर भाव भयणीन आयचो पयलो संदेश हो. आमी सत उलयल्यार, नीट उलयल्यार, टिका केल्यार, खंडन केल्यार, अधिकारा विरोध उलयल्यार आमकां कश्ट येतले, खंडीत येतले. पूण तसल्या कश्टांक आमी भियेवन सत उलोवचें रावोवचें न्ही. कित्याक एका प्रवादी म्हणल्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा सत उलोवचो. आमकां सगळ्यांकी प्रवादाचें एक देणें देवान दिलां. एक याजक विशेश तरान एक राय जावन आसा, एक याजक जावन आसा, एक प्रवादी जावन आसा. आज पवित्र सभांनी आमी समेस्त कितें करता? रायाचें काम बऱ्या तरान करता, आडाळतें चलोवचें. याजकाचें काम बऱ्या तरान करता, मीस रजार कुमसार कुमगार करता. प्रवादाचें काम करता कोण? सगळ्यांच्या तोंडाक बिगां घाल्यांत. सगळ्यांच्या तोंडाक बिगां घाल्यांत. कोणूच उलोवंक तयार ना. समाजींत, गांवांत, संवसारांत अन्याय जाता, अत्याचार जाता, हिंसा जाता, दुबळ्या धाकट्यांक धमकितात, साबार घडटा. जाल्यार ही कोणाचेंय तोंड उक्तें जायना. तोंडाक बिगां घाल्यांत. म्हाका कितें पडोवन गेलां? हांव सुशेगाद आसा. म्हजे समस्या न्ही, हांव सुशेगाद आसा. कोण संबंदीत आसले ते उलोवन दीत. भाव भयणीनो, आमी प्रवादपण चलयना. आयच्या काळार आज डिसेंबर 2022व्या वर्सा सांगचें जाल्यार
देवान आमकां दिल्लें प्रभातपणाचें देणें ऑलमोस्ट मरोन गेलां आमचें थंय. आमकां कोणाचेय पडोवन वचोंक ना. सत उलोवंक आमी तयार नाव, टिका करूंक आमी तयार नाव, खंडन करूंक आमी तयार नाव, आसलें आसा तशें सांगूंक आमी तयार नाव. तर स्नानीक जुवांव पयले दिसा आमी आज शिकया प्रभातपणाचें आसलें आसा तशें उलोवचें आनी सांगचें. असो दुसरो वांटो भाव भयणीनो, फकत स्नानीक जुवांवन खंडन मात्र केलें न्ही, दुसरो वांटो आसलो ताच्या आंदो देवाचें राज लागीं पावलां. एकलो येवचो आसा, हांव न्हय तो, एकलो येवचो आसा, म्हाका हांवें दाखयना, म्हज्या उपरांत येवचो आसा, ताच्या पांयांचे कट व्हाणांचे कट सोडोवंक हांव फावो न्हय. कितले सोबीत एक संदेश. येवंक आसच्या सडवणदारा कुशीन बोट दाखयता, आपुणूच सकडी लोक ताका मानतालो. जेजूची कोणायकी वळख नातली तो येताना हाणें दाखोवन दिलें, पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आनी ते वळ हाचे फाटलावदार आसले, हाका सोड न्हू जेजू फाटल्यान गेले. तसल्याक स्नानीक जुवांव भियेलो ना, कित्याक ताचो संदेश जावन आसलो देवाच्या राजाक बोट करचो, ताचो संदेश जावन आसलो देवाच्या पुताक दाखोवन दिवचो, आपणाक व्हड करन आपुणूच सगळें लायमलायट जोडचो, ताचो संदेश न्हय, तसलो व्यक्ती तो न्हय आसलो. तर भाव भयणीनो, जें कितें आमी करता देवाच्या व्हड महिमेक करता, जें कितें आमी करता देवान दिल्ल्या देण्यांनी करता, सर्व महिमा, सर्व होकळीक, सर्व बरेपण देवाचें आमी फकत हातेरां मात्र ताच्या येण्याक एक रस्तो तयार करा. मग भाव भयणीनो, निमाणो विशय तुमकां सांगता. त्या काळार राय रस्ते करचे, रायांचें काम जावन आसलें, विशेश तरान सालमांव राय. ताणें बरे रस्ते केल्ले अशें म्हणून तो पॉप्युलर राय न्ही, ताणें केल्लें लोकां खातीर न्ही, ताच्या रायाळ पाटलामेक वचोंक बरे रस्ते केल्ले. केदळा रायाळ पाटलाम येताली की तेदळा त्या रस्त्याक टार घालताले. कितेंय तुमकां उडास आयलें जाल्यार थंयच दवरा. आयले वार कुळूरच्या संख्याक बरो टार पडलो, 2 दिसांनी उखलोन गेलो. कित्या खातीर तो टार घाल्लो म्हूण आमकां कळीत आसा. तेच बरी आदल्या जेजूच्या कालारी चलताले, रायाळ व्यक्ती येताना बरो टार घालून रस्तो बरो करताले. थंयच वतार वो स्नानीक जुवांव आमकां सांगता, राय येवचो जालो ताच्या येण्याक रस्तो तयार करा. खंयचो रस्तो? कॉन्क्रीट असो, डांबर असो, टार असो, ह्या हेर रस्तो न्हय, तुमच्या काळजाचो जिणयेचो रस्तो तयार करा. नीट करा, वांकडे आसलें सर्व नीट करा. राजी जया, पातकी जिणी रडा आनी बरी जिणी जियेया. भाव भयणीनो, हो तिसरो संदेश ह्या आमच्या आईच्या संदेशकाराचो स्नानीक जुवांवचो. क्रिस्ती येण्याच्या काळाच्या दुसऱ्या आयतारा भाव भयणीनो, पाताक रडोवंक आमकां हरी एकल्याक आपोवणें आज आसा. आनी आमकां आसा इतलो बरो सक्रामेंत, कुंभसाराचो सक्रामेंत. फकत कॅथोलिकांक मात्र आसा, ह्या संवसाराच्या उरल्या खंयच्या लोकांक असलो एक अवकाश ना. तर आमकां कित्याक शेळेपण, कित्याक आळसाय, कुंभसार जावंक, देवा लागीं राजी जावंक. खंयच्या दिसा आमी देवा लागीं राजी जाता, एकामेका लागीं राजी जाता, आमच्या काळजांत खरो संतोष भरता. तर ह्या अद्वेंताच्या काळार, क्रिस्ती येण्याच्या काळार एक बरें कुंभसार जावंक. फकत रिवाजी खातीर न्हय, फकत सकडी वेतात म्हण न्हय, कित्याक फिर्ग जेंदवी घरान कुंभसार आयोजन केल्यात, मस्तू याजक येतात म्हणले खातीर न्हय. म्हज्या काळजान म्हाका भोगता, म्हाका एक येवच्या रायाक एक बरी वाट तयार करचे, त्या वाटेंतल्यान राय चलोवन येवन म्हज्या काळजान ताणें वस्ती करीचे. ह्या उमेदीन, ह्या उर्बेन एक बरें कुंभसार जावंक आमी प्रयत्न करया. सांजुवांचे हे संदेश आमी घेवया. पाताक रडा, देवाचें राज लागीं पावलां. तेंच राज आमचे जिणयेंत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेसामारा ते वाडोवन दी, प्रसारून दी, विस्तारून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी आतां करया. सतमंता देवा, सर्वपदवीदार बापा, स्वर्ग आणि पृथ्वीचा रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्या पुत्रा
आमच्या सुम्या जो पवित्रात्म्यावर विगर्भी संभवलो आमकां बरी येतां जल्मालो पोंच पिलाता काळजांनी कसले ताका कुसार जडलो तो मेलो आनी देवान गेलो तो मेलो आनी गेलो तिसरे दिसा मेलो तो जीवन सुलो स्वर्गाक चडलो सर्वपती जागो बचाव बसला तेंगा जीवन मेनशी मिळसे विगुरतलो सतंदा बोई गटनिया कतली बोई सबे भक्तां से एकतार पत्ताने बोसने कुडीचे जीवन कोण सस्तेचे जीवित आमेन. गाळ भाव भयणीनो यादवेंदाच्या काळार आमी खरेपणी आमचे पाताक रडोन वायट संवयो पयस करन जेजू खातीर एक नीट मार्ग तयार करूंक त्या मार्गान जेजू येवन आमच्या जिणेंत वस्ती करूंक जाय आसली कृपा त्या देवा बापा तावन आमी आतां मागून घेवया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा पापा साहेब बिस्प आनी सर्व आमच्या धार्मीक मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी समजून तांच्या उतरां आनी करण्या मुखांत लोकांच्या आत्मीक परिवर्तना खातीर निरंतर वावरूंक जाय आसलेली मजत फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्म जातकात लेखी नासतना तांकां मेळिल्लो अधिकार सर्वांचे उदरगते खातीर उपयोग करूंक आनी अन्याया विरोध झुजोवंक तांचे ते बरें मोन आसा कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबान तशें फिरगजेंतल्या सोर पिडेस्तांक तूं राग आनी सांबाळ. तांकां बरी भलायकी दी. तांच्या कश्टां दुखां अनवरां मदें तूं तांच्या सांगाता आसाय म्हणलो भरवसो तांकां येशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजणांनी तशें भुरग्यांनी तांचे जिणेंत तुजी शिकवण पाळण तुका साक्ष दी शेकर अशें तांचो सारको भेस विंचून काडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत आसलो राग मोसोर हागे जिद्द पयस करून आमची कुटुंबां मोगाची एकवटाची शांती समाधानाची मंदिरां जावन जेशें आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा भावारी हजर जाल्ले आमी तुजी शिकवण आमचे जिणेंत पाळण भावार्थान थीर रावूंक आनी तुजो अनुभव हेरांक वांटूंक जाय आसची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या भोवदयाळ बापा तुज्या पुताच्या येण्याक आमी तयार कर नासतना ते जगते रितीन करूंक आमकां जाय आसल्यो सर कृपा तुजे तावन आमी मागून घेता. तांचे सगळे आमच्यो थोड्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्या जिणेक गरज आसा तें सर्व तूं जाणाय तें सर्व आमच्या गरजे ते कितें तुजे कुशे प्रमाणे फावो कर म्हूण मागता. त्यास क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. Che uno so
भाऊ बहिणीनं म्हणजे आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातात हे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या त्या पवित्रीच्या आदवा सिरस्फोर्त मानून घेऊ. दयाळ बापा कलत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयताव आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो नाही जाल्यार हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमयावर बी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवेधरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरती मोगान ओंकार मायेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावून वाकणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसवते वारवतलें. हे म्हज्या आवडा करा. Bawarta so good burger to ya. सोन्याची सूत तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पोन
जीवन पण आम्ही करता तुझ्या येण्यात सौम्या येसू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत उंडो आणि सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पेद्रू पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्ता तुज्या परचलीत मुखार मळ पळोवंक पावो कर. आम्हा समेस्त तांची हिदाय कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाची मागीर संगती भगेन दोन आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीजो सम फ्रांसीस सम पाद्रिप्यो सम आंतनी आनी सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मायमुगा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्गीच्या मोगाळ बापा लागीं मोगान आनी विश्वासान आमी मागया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्लास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगूच आनी आमकां गाळणी पडोवन दिनाका पूण वायट आमकां निगो. सर्वेस्परा सर्वायटनले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या भागांनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन ऐकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतायनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याचे शांती समाधान सदांकाल तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्ताक येवंक आसा तो सडवणदार ताची वाट आमी तयार करया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जिवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
सौम्या जेसू येण्या स्वादी राखता हांव तुज्या सडवंडारा बासयलेल्या संवसारा उजवाडा पदका मरणांत हांव सोडिल्ल्या आमच्या तारुका फाटय उजवाड धांवडय काडूंक दारांत तुज्या दाखयतली वाट म्हणजे तुज्या मोगाच्या बोल्या बोल्या इश्टा करया एक काळजान मोच्या सौम्या जेसू येण्या स्वादी राखता हांव तुज्या मनशा पासून मोडीत जाल्ल्या आमच्या सौम्या देव पाटीक कितें मोगान तुज्या दर्या हेर कोणेच तुजे गोरी मोग केल्लो ना संवसार सगळ्या कोणसर तुका मेळना गोव्या गोऱ्या इश्टा करया एक काळजान मोच्या सौम्या जेसू येण्या स्वादी राखता हांव तुज्या शील करपिल्ल्या अपरिणी मोगान संवसार बरे करीत गेल्या क्रिस्ता सौम्या ओपून दिता आमकां तुका मोगा आख्या सर्व सामची मांडून घे तूं राया सर्गीच्या गोळ्या बऱ्या इश्टा करया एक काळजान मोच्या सौम्या जेसू येण्या स्वादी राखता हांव तुज्या गोळ्या बोऱ्या इश्टा करया एक काळजान मोच्या सौम्या जेसू येण्या स्वादी राखता हांव तुज्या प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोषणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गोठांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जणवाईन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक लब्धूंक आमकां शिकय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सौभे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. सर्गींच्या भोवदयाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां रचलाय, तूं बसताय आनी आमकां दिसपडतें सांबाळताय. आमी तुका अर्गां दिता. आमचो दिसपडतो ग्रास तूं आमकां दिताय. जशें हर एका जिवीक तूं फावो करताय तशें आमकांय आयच्या दिसांक हांगासर आसात आमच्या सेवनाक हे उंडे तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
आमच्या कुडीची पोटाची भूक थांबयतना आमचे थंय सकत हे खाण वाडोवन दी. आमी हें खाण सेवतना आमी आत्मीक रितीनी वाडोवन तुका तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक तूं आमकां आदार दी. ह्या वेळी विशेश तरान आमी उडास करता आमच्या निर्भागी भाव भयणी खातीर, भुकेल्ल्या तानेल्ल्यां खातीर, जे कोणाक जिविताचो आधार ना तांचे खातीर आमी आमच्या तांकी पुरतें कुमक करचें आनी तांची भूक थांबयचें आनी तांकां आदार जायशें तूं आमकां कुमक कर. हें प्रार्थना आमी करता हांव त्या क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. सच्ची कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन.